पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत यांनी दक्षिण गोवा जिल्हा अधिकारी कार्यालयात भौशिक आघाडीची सुनावणी घेतली। तर जिल्ह्यातल्या नागरिकांनी वेगवेगळे नागरी आणि प्रशासकीय प्रश्न मांडले। पंचायत वाठारांतल्यान जायते कागाळी आयल्यात, तातूंत राया पंचायत सचिवान छळ केल्याचो आरोप सयत जायत्यो कागाळी आयल्यात असो कामत यांनी सांगले। या प्रकरणाची तपासणी जातली आणि निष्कर्षाच्या आधारान गरजेची कारवाई जातली असे आश्वासन त्यांनी रहिवाशांक दिला। पालिका वाठारांतल्या रहिवाशांनी उपराशिल्ल्या साबार प्रश्नांचेर अधिकाऱ्याकडे समन्वय साधून सोडयले असे मंत्र्यान सांगले। अशा कागाळ बसकांक लागून नागरिकांक थेट अधिकाऱ्यांकडेन वचपाक आणि तांच्या हुस्क्याचे वेळार कारवाई करपाक मदत जाता असे कामत यांनी परतून सांगले। डिफरंट पंचायत, ड्राय पंचायत, रुग्णामळ पंचायत, खंयची कारमना पंचायतीचे इशू खूपशे येतात। आय एम ट्रायंग टू रिजॉल्व इट थ्रू डायरेक्टर ऑफ डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत काय आपण आता सांगला बारीक बारीक इशू आता ते रिजॉल्व कसलो इशू असेल इशू म्हणजे एक 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 सेक्रेटरी पंचायतीचो हे दिना सर्टिफिकेट दिना ताका कितें तरी ताचो घोव खंय तरी दुसरे कडेन रावता। नाव पंचायत हॅव नो बिजनेस टू चॅक एप्लिकंट हॅज टू बी रेजिडेंट ऑफ पंचायत। आता सेपरेट रावता गोबायलां आनी कोण खंय रावता दॅट इज नन ऑफ बिजनेस ऑफ द पंचायत सेक्रेटरी ऑर पंचायत। एप्लिकंट जो परमिशन कितें मागता किंवा कितें सर्टिफिकेट मागता ही हॅज टू बी रेजिडेंट ऑफ पंचायत दॅट इज बाउंड टू गिव। ते आपण हाडून सांगला डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टराक जॉन ताकाय आपण हाडून सांगला म्हणटा ताका धाडला होता। Why panchayat secretaries are showing so much interest from who stays where? Exactly, that is what I am also surprised. But he says he has gone 8 to 10 times. तो म्हणटा ताजे घोवाचें नांव हांगा हाड, तें घोवाचें नांव हांगा हाड, बायलेचें नांव हाडपाक जाय डजंट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ द पंचायत एक्ट। पंचायत एक्ट सेज दॅट एप्लिकंट हॅज टू बी रेजिडेंट ऑफ पंचायत। कोण खंय रावता तें तांचे माथ्यार दिवप। एनीवेज आपोवन हाडून ताका डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर म्हणतो जॉन एडिशनल डायरेक्टर ताकाय आपण हाडून आमी ताका सांगला पंचायतीचेर एडमिनिस्ट्रेटर आहा पंचायतीक सरपंच नासता एक्सटेंशन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर ताका दोगांकी सांगला दोगांनी कावंटर सायन घेतली। अश्यो खुबश्यो केसीस रे बारीक बारीक इलिगल कन्स्ट्रक्शन एक्शन घेना नोटीस काडल्या स्टॉप वर्क दिना पूण वर्क इज गोईंग ऑन अशे बारीक बारीक इशू आसा ट्रायंग टू रिजॉल्व। Locals around and this तुमच्या हेतून कशें ऑब्जर्वेशन? म्युनिसिपालिटी ऑन द स्पॉट वी हॅव क्लियर्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम। चीफ ऑफिसरान थंयच ऑन द स्पॉट वॉट एवर फायल हाडल्या घालून नांव घालपाचें किंवा नांवाचे चेंजीस करपाचे गिव्स ए रिलीफ। एडमिनिस्ट्रेटरांनी डायरेक्शन दिलां सगळ्या स्टाफांक डिले करनाका फटाफट फायली क्लियर करात। ही इज ऑल्सो टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट इन सीइंग दॅट ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स इज डन एक्सपेडिटियस। तो म्हणटा आपल्याक 8-10-15 दिसा बट आय विल सी that there is no pendency as far as house tax is concerned, trade licenses is concerned, transfer of licenses is concerned. And personal interest घेतला so I am sure that things will move faster. तरी असताना कितें बारीक टेक्निकल हाका लागून मजा मारा येता then we try to resolve it on the spot. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।